गोंयांत किंग मोमोची मिरवणूक 22 तारखेच्यान सुरवात जातली. गोंय राज्याची राजधानी पणजेच्यान जावपी कार्निवालाची सुरवात 22 तारखेक जातली. पणजी कार्निवालाची मिरवणूक पयलींच्याच मार्गान व्हरपा खातीर दिवची अशी मागणी महापालिकेन सरकारा कडेन केल्ली. तिवूय मागणी सरकारान मान्य केल्या अशी माहिती महापालिकेचो महापौर उदय मडकयकारान महापालिकेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन दिल्या. 22 तारखेक शेनवार दीस जावपाचें आसा. ऑलरेडी आमी कमिटी डिक्लेअर केल्या, तुमकां दिल्ली आमी प्रेस नोटीस दिल्लो. आनी तो कार्नावालाची जी आमची जी तयारी आसा, जे फुडें आमी कितें करतले त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक आमी आपयला, प्रेसाक आपयला. ह्या खेपेक फर्स्ट टायम म्हणजे आमचो सर्वीस कमिशनर आसतना पयलीं अशोक नागरी आसतना आमी फ्लोट केल्लो. आमची आयडिया जाली की आमी CCBचो एक फ्लोट आसचो म्हणून आमी एक फ्लोट करपाचो केला. आनी फ्लोटाक आमचें मेन हें आसलें की एक आमी एक बरी थीम करून बरो एक फ्लोट जावचो, आमचो पणजेकाराचो बरो एक फ्लोट जावचो आनी तो आमच्या थ्रू जावचो असो म्हणून आमी तो एक फ्लोट करपाचो केला. आनी मेन आमचो जो प्रोग्राम आसता कार्निवालाक अटॅच करना आमी सांबा स्क्वेअर चर्ची कडेन चर्च कडेन जे प्रोग्राम जाता तो आमी आमच्या 3 दिसा 4 दिसा प्रोग्राम आमी आमच्या ह्या कार्निवाल पार्ट ऑफ कार्निवाल तो प्रोग्राम जावपाचो आसा. आनी थंय 4 दीस सगळे आमचे म्युजीक म्हणजे सगळे आमचे बँड हे ते सगळ्या लोकांक आमच्या लोकल लोकांक टुरिस्टांक बरें एंटरटेनमेंट जातलें. आनी जो आमच्या MLA बाबू मोन्सरातान रिक्वेस्ट केल्ली आनी डिमांड केल्ली की आमकां कार्निवाल परेडाक ओल्ड रूट जाय, जो रूट ओल्ड सेक्रेटरीच्या समोरच्यान मांडवी हॉटेला कडल्यान कला काबार सोंपता तो रूट आमी आमच्या ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन मिटिंगेक आमी घातलो आनी तो रूट आमी पास करून घेतला. आनी तो लोकांक हे मिरामार टू दोनापावल तो परेड जाताली. लोकांचे सगळ्यांचेच ऑफिशियल आसलें, लोकांचे सगळ्यांचे सजेशन आसलें की तो रूट नाका म्हणून. त्या लोकांचे भायले लोक येताले पणजे, तांकां मुद्दम पणजे सान परत चलत थंय वयचें पडटालें, वतना तांकां खूब त्रास जाताले. हो रूट शेवट फायनली आमी एप्रूव करून घेतला. 22 तारखेक 4 सुमार फ्लॅग जातले आनी सगळो पार्टिसिपंट्स आसा तेंची आमी परत आमी मिटींग घेवपाची आसा. 2 तारखेक फायर ब्रिगेड, RTO, पुलीस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट हेंची मिटींग आमी फ्लॅगाक घेतली फायनल हे करपाक प्रिपरेशन करपाक. We have requested there should be minimum of 30 participants in this category. Clubs and institutions 30. Then there is sponsor category where commercial companies sponsor 40%, family category, junk car category and clown category. These are 6 categories of floats and there are 5 prizes given for each of these categories. We will not give consolation prizes this year because then we have decided that these consolation prizes give rise to floats which are not worth, So sometimes there are not even that many floats in that category, but the consolation prizes go for just participation. We are going to give 5 prizes, and the 5 best floats in each category will get the prizes. There will be no consolation prizes. We would even see if they are not worth of that 5th prize or the 4th prize, we will not issue that prize. So let it be very clear that this time that quality of float would stand the test and not the quantity. So the committee is going to give some financial backup for the floats? No, there is at the moment no financial backup for floats except for the prize money if they win the float. There are rules. One is the carrying of live animals and cruelty to animals cannot be displayed. Offensive, vulgar and obscene acts cannot be displayed. Depicting of any religious scene, deity, idol or of any community, any religion cannot be displayed. Of course you can depict something, but depicting an idol, symbol of a specific religion or community cannot be displayed. There would be also prohibition of liquor and alcohol drinks on the floats.
And next thing is the sponsoring company. In case of sponsored floats, we would decide on the branding. The branding cannot be bigger than the float. So there is a size that if you have your brand, then we will not allow